प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16 वोड 12 ते 16 पर्यंत 12 to 16. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर अशें जालें. मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां आपोस्त अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब जुआंव फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यो, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी क्रांतिकार म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गादकी उतोरलो तो जुदास इस्कारियोत. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां त्या शिवर्तमानान जेजू 12 आपोस्तलांक विचून काडटा. आनी भाव भयणीनो, हें जें केल्या पयलीं देवाचें उतर म्हणटा की जेजून आख्खी रात सारली देवाक मागणें करून. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देव, आनी जेन्ना तो ह्या संवसारान येयल्लो तो एक मनीस जावन येयल्लो. तो आंकवार मोरीच्या कुसव्यान जल्मलो आनी जेन्ना तो ह्या संवसारान येयलो एका बाळका भाशेन येयलो, मनीस जावन येयलो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजूक आपलो संबंद आपल्या बापाशी दवरचो पडलो. मागण्या वरवीं आपल्या देवाचें उतर शिकोवन आनी ल्हानथान आंकवार मोरयेन ताका देवाचें उतर शिकयल्लें. ल्हानथान त्या देवाचें उतरची सजमणी दिल्ली. ल्हानथान तो देवाचें उतर शिकतालो. आमी आयकलां की जेन्ना तो 12 वर्सांचो आसलो तो एका फावटी जेन्ना आपली आवय आनी ताचो बापूय ताका जेरुसलेम व्हरताली, तो एका वेळार 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना ताका तो थिंचरूच रावलो. आनी थिंचूर तेन्ना तो प्रश्न विचारतालो देव मंदिरान. तो लोक थिंचर जो आसलो देव मंदिरांतले ते जेजूक आयकोन ते एकदम हें जालें तांकां, बरें दिसलें. कित्याक ते म्हणूंक लागले, ह्या ल्हान भुरग्याक इतली जानबाय खंय मेवली, खो तो असले प्रश्न आमकां विचारता. कित्याक आंकवार मोरी ताका ल्हानथान देवाचें उतर शिकयताली. सो भाव भयणीनो, जेजूचो संबंद आपल्या बापाशी, जेजूचो संबंद देवाशी आपल्या मागण्यांनी देवाच्या उतरा वरवीं एकदम घट जायत आसलो. आनी ह्या वेळार जेन्ना तो आपल्या 12 आपोस्तलांक भितून काडटा, तो आख्खी रात आपल्या सोबीच्या बापा कडेन मागणें करून तो आख्खी रात सारता. आनी जेन्ना सकाळचो वेळ जाता, उजवाडटा, तेन्ना तो आपल्या 12 शिसांक विचून काडटा. भाव भयणीनो, ह्या 12 शिसांक आपोस्त म्हणून नांव दिलें जाणें. हें विचून काडच्या पयलीं जेजून सुमार 1.5 वरोस शिकोण कॉमेस केली लोकांक दिवपाक. तो लोकांक शिकोण दितालो, मिरागरी करतालो आनी खूब ताजे शिश्य ताच्या फाटल्यान धांवताले, खूब शिश्य ताचे कडेन येताले. पूण तो तांकां शिकोण दिवच्या पयलीं 1.5 वरोस तो तांकां फकत ताच्या फाटल्यान शिकोण दिता, ते आयकतात आनी आख्खी रात सारल्या उपरांत तेन्नाच तो तांकां आपोस्त म्हणून विचून काडटा. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, जेजू जावन आसा देव, तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. पूण ताका आपले 12 आपोस्त काडून विचून काडपाक ताका जाय आसली आपल्या सोबीच्या बापाचो आदार जाय आसलो, पवित्र आत्म्याचो आदार जाय आसलो. आनी ताणें हे 12 आपोस्त विचून काडले आनी ताज्या आपोस्तलां मदें आसलो कोण? जुदास इस्कारियोत. जुदासान जे जेजूचेर घात केलो. आनी भाव भयणीनो,
जेन्ना आमी चिंता की जेजू देव आसा, तो मागणें कोत्ता आनी ह्या घातकी कोत्तेल्या आपोस्तलाक तो विचून काडटा, म्हणजे कितें भाव भयणीनो? हाचो अर्थ कितें? की केन्ना जेन्ना देवान ताका जेजूक सांगलो की जुदासाक विचून काड म्हणजे, आतां जुदासाक हें काम कोत्तलो म्हणून ताणें विचून काडूंक ना. जेजू खुर्सार वसोंक जाय आसलो. आख्ख्या संवसारा पासून मरपाचो आहलो तो. तो आमच्या पातकां पासून खुर्सार मरोन आमचें तारण, आमची सरवण करपाचो आसलो. आनी देवान जुदासाक विचून काडूंक ना की तो एक दीस घात करतलो. जाणो आसलो तो घात करतलो म्हणून. पूण जुदास इस्कारियात ती खोशी आसली. ताच्यान करूंक जाय आसलें, ताका करूंक नाकालें. अशें ताका कोणें फोर्स करूंक ना. ताका कोणें घोट धरला आनी ताका जेजूचो घात करपाक अशें कोणें म्हणूंक ना. ताका आहली एकदम आशा पयशांची. ताका जाय आसली पदवी. आनी तो समजतालो की खरेंच जेजू जो संवसारान येयला, तो एक दीस एक व्हड पातशाय जातलो. तो एक राजवडगी चलयतलो. तो एक दीस जेन्ना जेजू राजा जातलो तेन्ना ताका एक पोजिशन मेळटलें. ताजो एक ताका एक अधिकारी चे काम मेळटलें. आनी जेन्ना तो पळयता की जेजू हें जें संवसाराचें राजवडकाय जी आसा ती विचून काडिना, ताजे फाटल्यान धांवयना, तो पयस वेता. जेन्ना लोक ताका राजा करूंक सोदता तो पयस वेता. जेन्ना ताका कोणें व्हडपण दिवंक सोदता तेन्ना पयस वेता. तर हो जुदास समजता की ह्या जेजू आतां इतली पदवी आहा, इतली मिलाग्री करता, ताका आतां त्रासान घालीत जाल्यार तो सगळें नॉस करून उडयतलो. तो दुसऱ्यांक आमकां ताका बुडकुणींत घालपाक दिवचो ना. पूण कितें घडटा? देवाची खोशी आसली की जेजू खुर्सार वचोंक जाय म्हणून. जेन्ना जेजूक ताणें घात केलो आनी जेजूक घोट धरलो आनी जेजू आतां मरपाचो वेळ जालो, आतां जुदास इस्कारियाक कळटा की खरेंच जेजू आतां मरतलो म्हणून, ताणें घात केलो म्हणून, आनी तो वता आनी आपलो जीव दिता. भाव भयणीनो, देवान जुदास इस्कारियाक जेजूचो घात करपाक विचून काडूंक ना. ताका एके भाशेन एक शीस करपाचो ताका विचून काडलेलो. पूण जुदास इस्कारियाक खोशी आसली व्हडल्या व्हडपणाची, पयशांची. ताका आशा आसली एक व्हडलें पोजिशन, व्हडली अधिकाराची. आनी देखून ताणें जेजूचो घात केलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें जें विचून काडलां जेजून, हे 12 शीस, ह्याचेर आमी नियाळ कोत्ता. आयज आमी जें देवाचें उतर आयकता, आमी खंय आमचो आमचो विचोर करतले. आमी खंय देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करतले. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना हे देवाची खोशी करता, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, हें उतर आमी पाळटा, तेन्ना आमी खरेंच देवाची खोशी करता आनी सगळें जें जेजून घडलां तें आमी आमच्या जिवितान भोगूंक पावतले. भाव भयणीनो, गरज आमकां जेजू भाशेन हो संबंद आमी देवाशी घट करपाक, देवाचें उतर आयकोन, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून, हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळून, ही देवाची खोशी करूंक आमी आयजतान आमी वावरुया. ना तर भाव भयणीनो, फकत मागणें केलें, कसलोच संबंद ना दवरलो आनी आमचें जिवीत अशेंच चल्लें आपणाचेंच करून, तेन्ना आमकां कसलेंच फायदो जावचो ना. पूण आमी आमचेंच करतले, आमी फकत धर्म करतले. देखून आयज ह्या उतर आमी जें आयकलां हाचेर आमी नियाळ करुया. जेजू भाशेन जें आमी विचून काडटा, जें आमी थाराव घेता, जें आमी डिसिजनां घेता, हें देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्या उद्देशीं आमी आयजतान करपाक आमी फुडें सरूया आनी खरेंच देवाची खोशी करपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जावन तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमकां सगल्यांक